साद्या काळाचो 14वा आयतार जराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या 14व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपां आमकां देवाचे हात म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. हात हेरांक मोग आनी हुस्को दाखोवंक आदार. जर मनशाचे हात मोगाचे संकेत जाल्यार देवाचे हात कितले वर्ते जावचे ना. तर देवाचे हात खंय आसात? ताचे हात जेजू नजरेनाथय आमी देखताव. देवाचो स्वभाव, ताचें व्यक्तित्व, ताचो मोग आमचे पासूत हें सर आमी जेजू थंय पळयताव. जेजूच्या हातांनी पिडेस्तांक गूण केलें, मेल्ल्यांक जिवंत करून उठयलें, भुकेल्यांक उंडयान पोसलें आनी निमाणें ताचे हात खुर्सार विस्तारच्या वरवीं सगळ्या मनशा कुळा पासून आपणाकच ताणें भेटयलें. आमच्या हाता मुखांतर जेजूक संवसाराक परगटूंक आसा, कित्याक आमच्या मोगा पासून आपणाकच ताणें भेटोवन दिलो. देखून जेजून आमकां स्विकार केल्ल्या बरी आमी ताका स्विकार करूंक ताणें आमचो मोग करून आपले हात आमकां साल्वार करूंक भेटयल्ल्या बरी आमी ताचो मोग करूंक आनी ताचे हात जावन वावरूंक ह्या संभ्रमांत खुरपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. मनीस कितलोय अविश्वासी जाल्यारय देवाचें विस्वासीपण सासणाक बाळगता. देवान प्रवाद्याक विरोधपण येतलें म्हूण कळयल्यारय ताणें लोकांक प्रवाद केलें. तो विस्वासीपणान आपलें काम करता, कित्याक ती देवाची कुशी म्हूण तो समजल्लो. तर देवाचे हात जावन ताचें मिसांव करूंक उलो दिवचें हें वाचप आतां आमी शीत दिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत भाग्यवन पावलो आपली अस्कतकाय वळखून घेवन म्हणटा, म्हज्या अस्कतकायेंत क्रिस्तांतय हांव बळवंत. जेजून सांगली उतरां, म्हजी कृपा तुका पुरो. आमच्या अस्कतकायेन देव आमचे संगी आसा आनी कांयच आमकां वेगळें करचें ना म्हणली ताची पातेणी. तर हें उतर आतां आमी शीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकताव जेजू पिडेस्तांचेर हात दवरता आनी ते गूण जातात. थंयसर आसले लोक विस्मीत जातात. ते विचारतात, ही जाणवाय आनी आश्चर्यां करची सकत खंय तावन ताका फावो जाली. वांजेलांत दुसऱ्याय कडेन आमी वाचताव, ताणें सगळें बरें केलें. आमी विचारूंक शकताव, देवाक हात आसात गी? तर देवाची महिमा परगटची ही सुवार्ता आतां आमी शीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर मोणयाऱ्यांक तुज्या दैवीक सणवायेन भर. जेजून स्थापन केल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचे मोगान जतन करूंक, तशेंच तांच्या ताब्यान दिल्ल्या भावार्थी परजेचो मोगान पोस करूंक आनी तुजे हात ताणी जावन जेजूची सुवार्ता सर देसाभासांच्या लोकांक पावूंक तुजी ससाय आनी कृपा तांचेर वत म्हूण मागतां. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या राष्ट्र आनी राज्य मट्टार राजकीय फुडाऱ्यां मदें एकवटूप जाय. अधिकार आनी हुद्द्या पासून तांचे मदलें अंतरझूज रावय. देशाच्या विविध धर्म आनी भासांच्या लोकांनी एकवटान शांतीन जियेचें तांकां शिकय. अशें देशांत प्रगती आनी बरेंपण हाड. लोकांचें क्षेमावृद्धी करूंक वावरूंक तांचे थंय उदार मन रस म्हूण मागतां. तिसरें विविध समस्यांक वळख जाल्ल्या पासून. दयाळ बापा, जिवितांत विविध कारणांक लागून अंमल पियोड्यांक, मादक द्रव्यांक, अंतरजालाच्या वायट चालींक वळख जाल्ल्यांक तांच्या गुलामपणांतावन तांकां सुटका लाभय. जिवी देवाचें उदार देणें म्हणलें समजून तांची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणलें जाणा जावन एक बरें देखीवंत क्रिस्त जिवीत जियेचें
तांकां तुज्या आदारान आनी बळान भर म्हूण मागता हांव. चवथें, येवजण आनी भुरग्यां पासत. विस्वासी बापा, आमच्या फिरगस कुटुंबांत अशा सर भुरग्यांनी आनी येवजणांनी जिवीत देवाचें उदर देणें म्हणलें समजून तें मोगान पोशीत करूंक तांकां शिकय. आपली जबाबदारी समजून आवय बापायच्या आनी वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाल जिवीत बऱ्या फुडाराच्या वाटेन चमकूंक तांकां तुज्या आदारान आनी ससायन भर म्हूण मागता हांव. पांचवें, ह्या वेरी भोंवती जमल्या पासत काकुळदारा बापा, ह्या देव मंदिरांत हजर जाल्ल्या सर भाव भयणींनी आमी पवित्र स्नान घेतली जण एकली क्रिस्ताचे मेस्ती कुडीचे सांदे म्हणलें समजून जेजूच्या मिसावांत आमकां भागीदार केला म्हणलें मानून घेवया. अशें बऱ्या जिणे वरवीं क्रिस्ताचे हात जावन सुवार्थ परगटूंक आनी आमचें फिरगस कुटाम जिवाळ करूंक आमकां आदार आनी घटाय दी म्हूण मागता हांव.